Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बीजेपी सगळे 7 पंचायतीक लीड येता ऑल 7 पंचायत आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की हे फावटी सादारण कशें आसा की हायेस्ट मार्जिनान गोंयांत बीजेपी सावड्डे जिखपा चान्सीस आसा। जिखपाचो जो विशय आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी मतदारांनी कौल दिल्लो आसा की विन जी आसा ती तिजेर आनी आतां फक्त कितें मार्जिन कितले ती पळोवपाची। म्हाका दिसता की जे मतदान जालां ते म्हाज्या फेवरान जालां, कारण लोकांक चेंज जाय आशिल्लो, लोकांक ह्या सरकारा विरुद्ध राग आशिल्लो। कित्याक तर प्रत्येक फावटी सरकार फटिंगपणा उलयता, मायनींग इश्यू आसूं मागीर आनी सगळ्या बाबतींत सरकार फेल जाल्लें आसा। ताका लागून लोकांक चेंज जाय आशिल्लो। आमच्या मतदारसंघान जे जॉबाचे इश्यू जाले त्या लागून PWD मिनिस्टर आशिल्लो आमचो एक्स आमदार, ताका लागून लोक तेजे बेजार आशिल्ले। म्हाजे अंदाज आसा की आमी बऱ्या मार्जिनान निवडून येतले, कारण लोकांक ते दोगदार नाका आशिल्ले, लोकांक चेंज जाय आशिल्लो। आज आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात जे वेगवेगळे कॅन्डिडेट्स वा न्यू फेस जे आयिल्ले ते फेसांक लागून जे नवे फेस जे आसा त्या फेसाक लागूनच लोकांनी वोटींग मोठ्या प्रमाणात केल्लें आसा। तुमकां खबर आसा की सरकाराचेर जो रोश आसा पब्लिकांचो, जनरल पब्लिकांचो जो राग आसा तो राग कसो तरी व्यक्त करपाक लागून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात वोटींग केल्लें आसा। आनी येणारो रिजल्ट जो आसतलो, जो 10 मार्चाक रिजल्ट आसतलो, तो रिजल्ट एक नव्या फेसाक लागून, नव्या तरणाट्याक सपोर्ट करपाक लागून, नवी एक दिशा मतदारसंघाक दिवपाक लागून आसतलो। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमच्या मनापासून काम केल्लें आसा, 100% कॉन्फिडंट आसा की कितें तरी आमी जें काम केल्लें आसा तेजें आमकां निश्पन्न मेळटलो म्हणून। वोटींग जे पळय आसा ते सगळें एक सायलंट वोटींग जाल्लें आसा, सगळ्यांनी थंडपणान वचून वोटींग केल्लें आसा, कोणूच कसलेच तरेची प्रतिक्रिया दिना। आनी आमी चिंतता आनी आमकां अशें फील जाता की बाबा लोकांनी हो चेंज म्हणून जें आसा पळय आनी कितें तरी सावड्ड्या मतदारसंघात बदल घडोवपाक ते वोटींग जाल्लें आसा। आमचे ओपोनंट जे आसले कितलेशेच ओपोनंट तेंच्यांनी पयशांचो पावस हांगा उडयलो। हें सगळें आसता आसतना आमकां पुरेपूर भरोसा आसा की आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो सीट आसा ह्या फावट सावड्ड्या मतदारसंघात डेफिनेटली येतलो। जनता हुशार आसा आनी जनतेन कौल दिल्लो आसा गोंयांक। आतां हेणी कितलेय समज कोणाक फोन करून या धमकी दिवन या घरा कडेन वचून प्रयत्न केलो थोडे वोटींग घेवपाचें जाल्यार हें शक्य ना। आमी 4,500 मार्जिनांनी निवडून आयिल्ले आसा, हेंय तांकां खबर आसा। तरी सुद्दां ते हे नाका आशिल्ले पराक्रम करून प्रयत्न करीत रावतले।